आता खबरो विस्तारान। फाटले कांय दीस जाले राज्यात न्यूड पार्टी विशय हो खूबच गाजलो। ह्या वेळार कांय गोंयकारांनी आनी राजकारण्यांनी सरकाराचेर बरोच आरोप केलो। फटीचो पोस्टर पसरोवपाचें काम ज्या तरणाट्यान केलां त्या आरोप्याक दिल्लीक वचून गोंय पुलिशेन अटक करून गोंयांत हाडला। ह्या खातीर मुखेलमंत्र्यान गोंय पुलिशेक परबी भेटयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार। गोंयांत न्यूड पार्टी हो विशय जो आसा सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांत हो बरोच विशय गाजलो आनी हो गाजता आसतना म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या लोकांनी आनी काही राजकारण्यांनी बी सरकाराचेर आरोप केलो। सरकार हे सक्षम आसा न्यूड पार्टीच्या माध्यमांतल्यान असो एक जायरातीच्या माध्यमांतल्यान ही जायरात करून खंय तरी लोकांक फसोवपाचो प्रकार दिल्लींतल्या एका तरणाट्यान केलो आनी आमी गोंय सरकारचे गोंय पुलीस खातें हांच्यांनी ताच्या पाटलाग करून त्या मनशाक दिल्ली हांगासल्यान अरेस्टूय केलो आनी अरेस्ट करूनय बी आज ताका काल ताका गोंयांत हाडलेलो आसा। हांव गोवा पुलिसाचें अभिनंदन करतां। म्हाका दिसता आमी जबाबदार नागरीक ह्या नात्यान ज्या पद्दतीत खंयसरूय सोशल मिडियाचेर किंवा बाकी कसल्या अपप्रचाराक कोणीच बळी पडचे न्ही। खरें म्हटल्यार गोंयच्या राजकारण्यांनी आनी गोंयच्या लोकांनी गोंय सरकाराक सपोर्ट करपाक जाय। गोंय सरकार किंवा गोवा हें टुरिस्ट डेस्टिनेशन आसा। हांगासर बऱ्यांतले बरे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल टुरिस्ट जे आसा गोंयांत येवपाक जाय। हांगा जशें सन सँड सी हाज्या खातीर टुरिस्ट आसा तशेंच इंटरलँड टुरिजम एडवेंचर टुरिजम नुकतोच गोंय खातीर एवॉर्डूय मेळिल्लो आसा। इंटरलँड टुरिजम हें आमी प्रमोट करता। गोंयांत खंयसरूच सेक्स टुरिजम ड्रग्स टुरिजम हें आमी केन्नाच प्रमोट करिना। मेडिकल टुरिजम प्रमोट करपा खातीर आमी मोठ्या प्रमाणांत वावुरता। त्या खातीर राजकारण्यांनी उलयता आसतना जापसालदारकेन जबाबदारीन उलोवप अत्यंत गरजेचें आसा। म्हाका सारकेल्या त्यांच्याच सारकेल्या मनशांनी जर म्हटलें की गोंय हें सेक्स टुरिजम आसा जाल्यार तें निंदनीय आसा। अशा पद्दतीचे फुडले फावटी जबाबदारीन उलोवचें जेणे करून गोंयची मॅसेज गोंयची इमेज जी आसा ही बऱ्या प्रमाणांत वयर वचप अत्यंत गरजेचें आसा। ही म्हजी सगळ्या गोंयकारांक आनी सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत वावुरपी लोकांक गोंय हें बरें टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून प्रमोट करुया। खंयचेय बाबतींत तुमकां जर कंप्लेन करपाची आसात गोंय पुलीस खात्या कडेन करची नाल्यार वैयक्तीक म्हाज्या कडेन करची। अशा पद्दतीचे जायरातीचेर कोणीच केन्ना विश्वास दवरचो न्ही ही म्हजी कळकळीची तुमकां विनंती। देव बरें करूं।